सोम्या भक्तीना आमी जल्ल्या भेटोंच्या आमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करया तेंच्यात तुजें दैवीक वरदान सर्गी माननार आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनात तुका स्तुतिताय जिविता काळात नादोस करताय तुझे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जल्ल्या भेटोंच्या आमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करया तेंच्यात तुजें दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुझे सोबे आसूं. भावांनो आनी भयणींनो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ब्रेस्तराचो दीस हो आमकां उगडास आसा ह्या पूर्ण शेताक आमी सुखान आसतना येतली हांव बाळका जेजू लागीं भक्तीन मागतली हांव आनी जायतीं जपां आमच्या कुटुंबांत कोणे आमच्या लागीं मागूंक विचारलां तांचे थंय घडल्यांत त्या सभावार्थान आजय आमी मागया. प्रत्येक रितीन कोरोना पिडीन कश्टोवच्या हर एका भावा भयणी खातीर मागता आसतना संबंध बरो करूंक संबंधाक चडीत महत्व दिवंक आज पवित्र सभा आमकां उलो दिता. तर जायते पोटी सूख वळखनासतना रागान सजी येयल्ल्या खातीर सासनाक संबंधांत आमी राग दवरनो एकामेकाक महत्व दिनातल्या खातीर पातकाचे बोक्साने मागया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसून बागी वचनां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट प्रार्थुया. भावांनो आनी भयणीनो आज आमच्या संगात हांगासर देवशास्त्र शिक्षिकोन आसो स्टॅनी पिंटो ब्रदर स्टॅनी पिंटो आपलो जल्म दीस संभ्रमता ताचे खातीर ह्या मेसा वेळा मागूंक आमी उगडास दवरया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें स्थावन उपजता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तुंच आमचे मतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आधार दी. हे आमी
विनंती करून मागता आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आजून जाल्यारय मैजेच्या पुस्तकांतले वाचतना तांचे मतीचेर तुवालोसो दंपान पडटा. पूण सुमया थंय फाटी परतल्या वेळार तें दंपान पडून वता. ओ सुमी म्हणल्यार आत्मो, आनी जंय सुमयाचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. उक्त्या मुखामोळान सुमयाची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते अर्शे आमी सुमयाचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. आत्मो जावन आशिल्ल्या सुमयाचेंच काम हें. हे म्हण्यार पळोवन देवान आपले दयेन आमचे अधीन केलां देखून आमकां आपादयर भोगना. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपल्ली आसा जाल्यारय नासाच्या वाटे लागल्यांक मात ती दंपल्ली आसा. सुवातेचो उसवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुर्ड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचे सारके जावन आशिल्ल्या क्रिस्ताची महिमा सुवातेच्या परचलान परगट जाली पळोवंक ते सखानांत. आमी परगट करता ते आमच्या विश्वांत न्ही, बगार जेजू क्रिस्तस आमचो सुमी म्हूण आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी आमचे सेवेक म्हूण सांगीत वेता. कित्याक अंतकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळाचेर परजळटा ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकोसो केला. देवाचे उतर. देवाचे ओळखकार. सेरेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सेरेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताची भयभिरांत आशिल्ल्यांक ताची कुमक लागीं आसा अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. मोग आनी विश्वासपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरोवन धरतात. विश्वासपण भुमींतलें उपजतलें. नितीवंतपण सर्गांतां नदर घालतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. खंडीत जावन सेरेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचें फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सुमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराचे जय, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे आसूं मथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्रीय आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका,
जो कोण जिवेशी मारता ताका नित्य सभेचे जडतीक उबो करी जय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका नित्य सभे मुखार हाडी जय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरेपेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जय. आनी जो कोण ताका आरेपिशा म्हणटा ताणें एमकोंडाच्या उज्यांत लासा जय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी कानीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत पाटी येवन तुजी कानीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा, नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती कर तुका पारयांच्या हातान दीत आनी तुका बंदींत घालतीत. सतस हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. भवन आणि बहिणीनो, मुन्याच्या पुस्तकांत अध्याय 18 वाक्य 21 आमी अशें वाचता, मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसा. ती मोगान वापरतात, ती तिचें फळ खावंक सोदतात. म्हणजे आमचो संबंध आमच्या उलोवण्यांत आसा. आमच्या एका उतरान या उलोवण्याच्या शैलींत एक संबंध जोडूंक सोदता, या तोच संबंध आमी होगडावंक सयत सोदता. तुमकां उगडास आसा गी, या तुमच्या उगडासा प्रमाणे चूक जाली पुता, या माफ कर, चूक जाली, सॉरी म्हणले लास्ट टाइम केदाळा तुमी सांगले. बेश्टें चुकून आत धाडलें तें धाडा न्हय, या कितेंय पडलें म्हणून सॉरी म्हणलें न्हय. बगार तुमकां कळीत आसा, तुमच्या उतरान या करण्यान एका तुमच्याच आनी एका भावाक ह्या भयणीक तुमी दुखयलां, चड आनी चडीत दुखयलां. आनी ह्या वरवीं तुमकां सुरसुरे भोगतात आनी तुमी खऱ्या काळजान ताका सॉरी म्हळां संबंध बऱ्या जावच्या खातीर. हें तुमकां केदाळा उडास आसा. जर तुमी तसले मनीस जाल्यार हांवें सगळें सारकें, जें कितें हांव करतां तें सगळें बरें जावन आसा म्हणलें मनीस जाल्यार खंडीत जावन जायतो तेंप जाला जावंक पुरो. कित्याक सॉरी म्हणलो शब्द इतलो कश्टांचो जाला आज बाबा आनी भयणी. आमी सगळीं सूख करता, एक न्हय जायत्यो सुखी करता. सारकें करूंक जाय आमकां, सारकें करूंक पेसाडटा. सूख करनासतना रावूंक सयत आमी चिंता जाल्यारय आमी सुखी करता, सूख आदारता. कितें सांगूंक नजो तेंच आमी सांगता, कितें करूंक नजो तेंच आमी करता. बऱ्यांतल्या बऱ्या संबंध सयत ह्यो सुखी घडटात न्ही गे बाबा आनी भयणी. जेन्ना आमी सूख वळखता तेन्ना आमच्या सुखीची जबाबदारी आमी वळखून घेता, ती जबाबदारी आमी घेता. हे आमच्या संबंधाक बँडेज घालता, परत लागीं हाडटा आनी संबंधाक हांव मोल दिता म्हणलें दाखोवन दिता. त्या देखून ना तर कितें जाता, सासणीक रिपेर करूंक जायना तसलो संबंध थंयच उरता. हे आमकां कळीत आसा. कोणींगी आमच्या आबानगी तांच्या बाबानगी कितेंगी सूख केल्ली म्हणून आज सयत भुरगीं सयत तोंडाक तोंड पळयनात, कारणच कळीत ना. केवल सॉरी म्हणून सूख मागिनासतना, सूख वळखनासतना रावल्ल्या खातीर न्हय. कित्याक हें घडूंक जाय, कित्याक आमी सॉरी म्हणूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार त्या संबंधा खातीर आमी जायतो वेळ करसिला, जायतो सॅक्रिफायस आमी केला. तो संबंध जाय म्हणून आमी बऱ्यान जियोंक पेसाडल्या. त्या देखून आमी एका उतरान एका करण्यान आज तो संबंध होगडावन जो म्हणटा जेजू. कित्याक बाबावांचो संबंध, कुटुंबाचो संबंध, एकामेकाचो संबंध गरजेचो म्हणटा. त्या देखून आमी सॉरी म्हणूंक जाय. नंतर हो हांकार, प्राईड म्हणली कीड, हो सैतान आमकां सोडिना. त्या संबंधांत आमी बरें जावंक आमी चिंता, सूख मागल्लेंच आमी ल्हान जाता. पूण जायत्यांनी आमी हरी एकल्यांनी व्हिडियोन पळयलां जावंक पुरो, सूख मागल्लेंच आमी त्या करण्या खातीर चड मोल दिना. पूण जें कितें
आमी सूख केल्या ताच्या वर्त्यान तुजो संबंध म्हाका जाय, तूं म्हाका जाय, तुजो मोग जाय म्हणल्यार चड आमी महत्व दिता. त्या देखून आमी ल्हान जायना, आमची पदवी न पयस जायना, आमी खंयच्या रितीनी उणे म्हूण आमकां भोगना बाबा आनी भयणी. तर एक सॉरी सगळें जिवीत बदलूंक शकता. तेंच जेजू सांगता हेच्या शुभ वर्तमानान. जर तर तुका बघता तुझ्या भावान सूख, तुझ्या भावाक कितें मनी वायट आसा तुजे विरोध, तुवें सूख केल्याय न्ही, तुका बघता की ताका कितेंगी विरोध आसा, तूं वच ताचे लागीं वच आनी येसार बाबा म्हाका संबंध गरजेचो, म्हाका तूं जाय, म्हाका बघता की कितेंगी आमचे मदें सारकें ना. त्या देखून जर तर कितेंय आसा तर हांव सूख मागता, तो संबंध म्हाका जाय म्हूण ताचे लागीं सांग. आनी हें जेजू आज आमकां सांगता बाबा आनी भयणी. तर हें एक उतर, जर तर हांवें कितेंय सूख केल्या जाल्यार, तुका दुखयलां जाल्यार म्हाका बक्षी म्हणजे कितलें कश्टांचें जालां. कोरोना पिडे वरवीं आमकां कळीत आसा संबंधाक कितलो महत्व म्हणलें ह्या पिडेन आमकां दाखोवन दिलां. जायतीं जाणां परगांवांत आसात, आवय बापाय हांगासर सरल्यांत, कुटुंबाचे हांगासर सरल्यांत, जावं पुरो कुटुंबाच्या ह्या शेजाऱ्याडे संबंध बरो ना, मरणाक वचून थंयसर वचून रडया म्हळ्यार तेंय आमकां जावना. तर संबंध गरजेचो न्ही गे बाबा आनी भयणी. आमचो अहंकार सोडया, आमचें प्रायड सोडया, आमचेंच म्हणलें कितें आसा सोडया, एकामेकांच्या संबंधान जियोंक आमी प्रयत्न करया. कित्या 4 दिसाचो संसार देवाचो आदार मागया, संतोषान बऱ्यान जियोंक ती कृपा देवा तावनूच मागया. आमेन. Zawsze mogar Bapa, kanik zaun tuga dita, manun tunge dayal Bapa, dalturnace tuje pesan. Ides nam cez ja sara, asa zagite. Tu és dile, vete damam kat, ya balidanat, tu ei dilya sagya, denya sove, sarva samche mogar Bapa, kanik zaun tu kanita, manun tunge dayal Bapa, बापानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्रतेच्या गांवांत सर्वस्वर मानून घेन. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपतांव, त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही बेटोवणी तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडू, हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं,
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरगिल तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता तुका जय उंचरगिल तुका जय जय बापा खरोच तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र तुम्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची ते स्परींचे फन जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्यान सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria जेसू मेलो जेसू जीवन जेसू नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची तुमकां कळत कर तांकां दुसऱ्या गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव क्वार मोरये देवाचे माये सांगाती भगिवन तुजे सोपथी भगिवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडुंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी आतां आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचो सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान तयकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावडताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तुजो जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात
देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया हो सवनसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा तो संबंधाक मोल दिवंक एकामेका बोक्साने मागूंक आमकां आपोवणे दिता. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळू. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवसो साक्षीनी वाटे सांगात म्हजो. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवसो साक्षीनी वाटे सांगात म्हजो. काळीज म्हजे लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशीर तुझे पगार म्हाका म्हज्या कर्याची बा म्हज्या कर्याची बा. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तेंच्या वानकान आमच्या पिडांक वखद ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे परमाने चलूंक आमकां घटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन समजो संतोस म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून कन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. बाळक जेजूच्या भक्तीकानो जे कितें तेसांव आसा मागणे आसात इरादे आसात सगळें जेजू बाळकाच्या पांयां तळा उडाबा वाडटाना आमी दवरया. विशेष रितीन आर्थीक अडचणी वरवीं कश्टून आमच्या हर एका भाव भयणी खातीर हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागया. कोविड-19 पिडे वरवीं जी कोणाच्या कुटुंबाची अंतरल्यांत त्या कुटुंबाच्या सद्यांक ससनसो विशेव तशेंच त्या कुटुंबाक हांगासर संवसारान जियोवन आसल्या सर्व सांद्यां पासत बुजावून मागया. सगळे आमचे कश्ट संकश्ट दुख बेजाराय निराशा सल्व जेजू बाळका मुखार दवरून सांगता म्हणया. ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अशा भितरान उगडापी केल्ली आसता.
आनी तुजो हात बेसाव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमच्या पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भगवंती मोरी देवाची माये मा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भगवंती मोरी देवाची माये मा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू भगवंती मोरी देवाची माये मा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सतान सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचें मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सतान सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचें मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सतान सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचें मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुलतेची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरयल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिव दी. काड आमचे वेले सर्व कश्ट निरासपण तुजे कुमुखारी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुजाक सदां सर्वदा आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक आमी ह्या वेळार अर्घां दिवया. विशेष रितीन तुका आनी म्हाका ह्या कोवीड पिडेतावन राखलां सांबाळलां भलायकी बरी दवरलां ह्या घडये मसर त्या देखून ताका आमी अर्घां दिवया. जिविताचें देणें दिलां कुटुंबांत सांदे दिल्या तूं बरें काम दिलां वावर दिलां सगळें बऱ्या रितीन चलून आसा त्या देखून देवाक अर्घां दिवन सांगाता म्हणया ए बो उद्धार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्या देड उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळणांतली दैवीक मजत जोडून दीत. संस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळका जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां सामी आयथीं करया. समी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजू बाळका मोरये सारका हो सुंदर सोबीत मानका मागून दवर गोपांत आमकां सुखांत आनी दुखांत. ये जेजू तुझा म्हजो आसरो. तुझे विना कोण दुसरो ये सांगाता ये जेजू तुझा म्हजो आसरो. तुरा गांव जेजू तुझे विना कोण दुसरो. मोगाळ पुत्रा सोबे आपवा
आशीर्वाद मुरी आशीर्वाद देव आमकां. मागीर कुर्साची कुरवे येवन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.